31 ऑक्टोबर सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती गोय सरकार तशेंच भारत सरकार ही राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून मनयता। हांव आयच्या दिसा तांकां आर्गां ओंपता, तांची याद करता आनी राष्ट्रीय एकता दिवस हे मनोवपाचें तांच्या जयंतीच्या निमित्तान इतक्याच खातीर ठरयलें। स्वतंत्र जाल्या उपरांत हो देश एकसंध रावचो म्हूण सगळ्यांत व्हडलें आनी मोलाचें योगदान जर कोणी दिलें आसत जाल्यार ते स्वर्गेस्त श्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यांनी दिलें। स्वर्गेस्त सरदार वल्लभभाई पटेल हे तेन्नाचे होम मिनिस्टर। हो देश एकसंध हाडपा खातीर, एका झेंड्या खाली हाडपा खातीर तांच्यांनी केल्लें काम हें खूब मोलाचें आसा। खूब मोठें योगदान हे तेंच्यांनी होम मिनिस्टर म्हणून तेन्ना दिल्लें आनी पुराय भारत देश हो एक दवरपा खातीर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सदोदीत याद उरतलें। आयच्या तेंच्या जयंतीच्या निमित्तान हांव हो एकता दीस गोंयांत मनयता आसतना सगळ्या ह्या देशाची अखंडता, एकता राखपा खातीर सगळ्यांनी आमी अशेंच वावुरचें अशें म्हाका दिसता। आत्ताचें आशिल्लें भारत सरकार हांच्यांनी जम्मू आनी काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक करपा खातीर उचललेलीं पावलां हाजें खरोखरूच हांव आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी माननीय होम मिनिस्टर श्री अमितजी शाह हांचेंय अभिनंदन करता की आमी परत एकदां जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी हो अखंडता ही टिकून उरपा खातीर तांच्यांनी केल्लें कार्य हें मोलाचें आसा। गोंय सरकारच्या वतीन हो राष्ट्रीय एकता दीस मनयता आसतना आमी एकता दौड आनी तशेंच सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फोटवाक अनावरण हे आमच्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांत जातलें। हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक ह्या राष्ट्रीय एकता दिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं।